वल्लभ वरक दिकारपाली आणि आम्ही सध्या आमचो आमदार आसा जो फिलीप नेरी जो बऱ्यापैकी एक हॉनेस्ट मनीस आणि प्रामाणीकपणेन काम करता आणि हे पॅन्डेमिका लागून खूब डिफिकल्टी आसतना सुद्दां तो लोकांक बरे भशेन पावल्लो आसा आणि हे पॅन्डेमिकाक लागून थोडी डेव्हलपमेंट जो वर्क उरलेलो आसा ते 3-4 म्हयन्या भितर घेतलो जशें की हॉट मिक्स आणि बाकीची ड्रेनेजी बिनेजी सद्या चालू आसा काम आणि तो मुखारूय काम बरे भशेन करतलो म्हणून हांव हे करता आणि मेन म्हटल्यार आमी जेन्ना फिलीप नेरी फुड्यान कोणाक आमी कसले आमच्या गांवच्या लोकांनी कोणाक घेवन वयता तेन्ना तो केन्नाच ना म्हणना ते काम जाता पर्यंत तो करून दिता आणि तेज्या हाती तेज्या घरांतल्यान आमी केन्ना खाली हात येना आणि तो आमकां बऱ्यापैकी एक बरो पावता आमकां आणि बरो मनीस सारको आणि तेजेय खूब कितें डिफिकल्टी आसल्यार तोय सांगता बाबा हे काम जातलें काय ना तो पयलींच सांगता तो करता करता म्हणा येस जाल्यार येस नो जाल्यार नो पूण बऱ्यापैकी तो काम करता आणि सेकंड थिंग म्हणल्यार आयज तो खूब जेन्ना अटल BJPचे कितें फंक्शन बी आसलें तेन्ना लोकांनी ताणें खूब रेशन बी दिवन लोकांनी खूब हेल्प केल्लो आसा आणि तो हेल्प करीत रावता आणि आमी जे आसा ते फक्त फिलीप नेरी म्हणून वयता पार्टी म्हणून वचना ज्या जाग्यार फिलीप नेरी आसा ज्या जाग्यार आमी ताका थंय सपोर्ट करतले आमी फक्त फिलीप नेरी म्हणून सपोर्ट करता आणि तो म्हटल्यार कितें आहा तेजें काम तेजें निवळपणे काम आसता आणि तो केन्नाय रातचो 12 2 सुद्दां फोन केल्यार तो घेता आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिता कितें प्रॉब्लेम डिफिकल्टी कोणा हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय कितें हॉस्पिटलान बांबोळी आमचे जे गांवचे भुरगे केन्ना पावता हॉस्पिटलान कितें खंय एक्सिडेंट जाता कोण झाडा वयल्यान पडटा तेन्ना रातचो सुद्दां फोन मारून तो जे डीन आसता बांबोळी हॉस्पिटलान तांकां फोन मारून कन्सल्ट करून त्या मनशा कडेन तो दोतोर पावयता आणि तांकां तो हेल्प करता तशें आमचे 2-3 मॅटर जाल्ले गांवान आसा 2-3 भुरगे झाडा वयल्यान पडलेले तेन्ना तो रातचो सुद्दां 12 एकांक फोन मारून सुद्दां तो आनी फोन करून दोतोरा कडेन थंय पावून आणि आयज ते भुरगे गांवान बरे जावन येयल्ले आसा आणि दुसरें म्हणल्यार कितें आतां हो डेव्हलपमेंट सगळे आमचे कितले रोडाचे हेजे तेजे कितलेशे कोटीचे टेंडर घालून पास जाले आसा जसो पावस गेलो तशें आमची कामां स्टार्ट जातली आणि बरे भशेन जातली आणि आमी ताका परतून 2022चे विधानसभेक परतून ताका आमची जे कितें प्रॉब्लेम आसा आणि कितें आसा ताका आमी परतून 2022चे विधानसभेन ताका आमी पावयतले आणि आमचो लोक ताका सपोर्ट करतले आणि तोय आमकां सपोर्ट करता आणि आमी तेजे बरोबर आसा तुका देव बरे बेसांव पडो तुजे फॅमिलीचे बेसांव पडो आणि असोच तुका उदंड आयुश्य दिव आणि लोकां मदीं तुका सेवा करपाक आणि तुका लोकां मदीं उबो दवरचो आनी बरे भशेन तुजें हेल्थ बरे भशेन तुजें सगळें तुजें बरे भशेन जावचें आणि परतून तुका एकदां सांगता कितें तुजे फॅमिलीचे बेसांव पडचो आणि तुजे वाडदिसाचे तुका बेसांव पडटले हांव सांगून उतरां म्हाजी सोंपयता. म्हजें नांव मिंगेल गोमीस विलेज हांव सरपंच विलेज पंचायत सावंत द्यारियल. आयज हांव आमचो MLA आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर फिलीप नेरी रोड्रिगीस सराक हांव आज विश करूंक सोदतां. तेच परीक आमच्या गांवांत जायतें डेव्हलपमेंट जालां तें म्हटल्यार आनी जावचें आसा थोडे कोविडाक लागून आमचें डिले जाल्लें आसा. हॉट मिक्साचें काम 2 फावटी डिले जालें बिकॉज ऑफ कोवीड सिट्युएशन प्रॉब्लेम. आनीक आतां सरान आमकां उतर दिलां टील नोव्हेंबर पासून ते आमचे सगळे इंटरनल रोड आसात ते हॉट मिक्स जावन कंप्लीट जातले म्हणून. तेच परीक दिकारपाली टू गुडेर ही हायवेज आमची टेंडर जाल्लो आसा आनी बेगीच्या बेगीन तें काम स्टार्ट जातलें म्हणून सरान आमकां सांगलेलें आसा. तेच परीक आमचो एक ग्रावंड जायते वर्सांचो इश्यू आमच्या गांवांत सावंत द्यारियल विलेजीन आमकां एक ग्रावंड नासलो तो आमचो अंडर पंचायताच्या अंडर एक आमचो ग्रावंड जाता मोळा ह्या वाड्यान आनी ताचें कॉस्ट जावन आसा 4 करोडाचो. आमी सराचें आज फावंडेशन घालपाचें आसलें पूण कांय कारणाक लागून तें आमी घालूंक पावले नात पूण थोड्याच दिसांनी आमी जें काम तें स्टार्ट जातलें. तेच परीक आमच्या गांवांत लायटीचें प्रॉब्लेम आसलें जायतें लो वोल्टेज ट्रान्सफॉर्मर शॉर्टेज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर हांकां लागून जायतें प्रॉब्लेम आसलें पूण सरान आमकां एक 3.5 करोडाचो टेंडर करून आयज तें काम स्टार्ट आसा. सगळे 7 ट्रान्सफॉर्मर आमचे फिटींग केल्ले आसात आनी तेवूय थोड्या दिसांनी ताजेय आमी इनॉग्रेशन करतले. तेच परीक आनी जायतीं बारीक कामां अंडर वॉटर रिसोर्साचे जावं आनी PWचे जावं तेजी प्रोसेस चालू आसात तिवूय थोड्या दिसांनी जातली. हांव विल्सी मस्करनेस एक्स सरपंच ऑफ सावंत द्यारियल आनी प्रेजेंट पंच. सर हांव तुका आयज तुज्या जल्माची तुका उणीत करून दिता
आनी देवान तुका हेच पोरी तुका भलायकेन सांबाळचो. आमी आयज सरा फाटल्यान आसल्यार 5 वर्सां जायते जाण म्हणटात सरान पार्टी चेंज केली म्हणून. पूण पार्टी चेंज करपाक एक कारण आहा. आमच्या गांवांत डेव्हलपमेंट चड फाटी आसलें, चड करून सावंत जरी आरेल हे गांवांत कितलीं वर्सां जालीं कोणेच कांयच करूंक ना. कितले MLA येयले आनी गेले. पूण सरान जेन्ना BJP सपोर्ट करतोच आमच्या गांवांत आमकां जायते डेव्हलपमेंट जावपाचें आमी वाटेर आहा. आतां सरपंचान सांगले ते भशेन ग्रावंड, अंडरपास, रेल्वे हो कोणें करून अंडरपासाक कोणें हात घालून कितलीं वर्सां लोकांचो इश्यू आहलो. रेल्वे अंडरपास लोकांक ते सायडीच्यान ही सायडीक येवपाक मेळनासलें. सो एक सरान ऑलरेडी करून दाखयलो. आनी दुसरे डेव्हलपमेंट जायते आसात. आमी सराक सपोर्ट केला फकत डेव्हलपमेंट सायड. आमी आयज सराचे वाटेन आहा. BJP पार्टी हो ही पार्टी म्हणून न्हय म्हणून फकत फिलीप नेरी, कित्याक आमी ताका वळखतात. हांव ताका वळखूंक लागल्यार 12 वर्सां जालीं. सो ताचो स्वभाव, ताची काम करपाची पद्दत आनी म्हाका दिसता वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सींत ताचे सारको जे एडमिनिस्ट्रेशन सजमता तसलो आमकां एकूय मनीस दिसना आनी दिसचो ना. कित्याक ताचें विजन खूब व्हडलें आसा. ताका डेव्हलपमेंट कशें करूंक जाय आनी कितें करून तें पास करून हाडूंक जाय ताका बेस बरें सजमता. आनी ताचे असलो आमकां दुसरो मनीस मेळचो ना. देखून हांव मागता आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांताय हे पावटी जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना आमी पार्टी पळोवची ना, कॅन्डिडेट कोण तो पळोवचो. फिलीप नेरी हाचे लागीं कितें करूंक जाता वो जावचें ना हें तुमीच चिंतता. पार्टी स्वता पार्टी आतां जायते येयलेले आसात आनी येवपाच्योय आसात. पूण आमी मनशाक पळोवन आमी ताका वोट करचो आनी मागता आमच्या सराक फिलीप नेरी रॉड्रिगीसाक तुमी सपोर्ट करचो आनी फुडले फावट तो खंयचेय पार्टीक बसो एज अ फिलीप नेरी म्हणून ताका वेंचून काडचो. हांव इलेक्शन फेर्नांडीस 5 वर्सांचो आर्यल वॉर्ड नंबर 7. आज पयले दिसाक आमचे सर फिलीप नेरी ताका बर्थडे आवडटा आनी ताका बरी भलायकी देवा लागीं मागता. आमचो बाब फिलीप नेरी सर आनी जायते लोकांची कामां केल्यात आनीक हे फुडें कितें बरी कामां करतलो म्हूण आशेन रावता. आनीक मागता कोण आमचे हे पार्टी वोट कोण पार्टी पळोवन न्हय पूण आमचे सर फिलीप नेरीक मारचो. कित्याक आमी तेजे लागीं पंचायत घर हें करपाक न्यू पाद्रीबाळाक आमचे करपाक आमी प्लान घातलेलो आसा आनी ताणें हें प्रॉमीस केल्लें आसा की आपूण ह्यो पार्टीक ते सगळें डेवलप करून पंचायत घर रेडी करतलो म्हणून. सर फिलीप नेरी हें जायते लोकांची कामां केल्यात आमी पळयलां. लोक तेजे केन्ना केन्ना आमी वेतात तेजे घरा कडेन आमची कामां घेवन तेन्ना आमी जायतो ताका पळयलां. जायतो लोक तेजे कडेन येता आनी लोक हॅप्पी जावन वयता कित्याक जायती सगळ्यांची कामां करता. सो आमी ताजे कडेन जायते प्रपोजल घातले आसात. इवन आमच्या गांवांत हेल्थ सेंटर ना तेंय आमी करपाक तेज्या लागीं प्रपोजल घातलेलो आसा आनी मागता दुसरे पार्टी तो येयलो जाल्यार ती कामां आमी सगळीं करतले म्हणून देव बरें करूं. हांव ट्रेसी फेर्नांडीस एक्स डेप्युटी आनी प्रेझेंट पंच. हांव आर्यलांतलें आनी सर तुका हॅपी बर्थडे म्हणटा. थँक्यू एंड फॉर एवरीथींग एंड गॉड ब्लेस यू. मुगे वॉर्डान 2 डेव्हलपमेंट जालो आहा. अंडरपास म्हणून 60 इयर्स जाले आमगे गांवान गाळकार आहाले ते सारके पयसान 4 रस्ते कोर्सान येताले. कितें एक फ्युनरल जावं कितें एक पयसान येवपाक पडटालें. सरान ते लोक गेलोलो तेजेशीन आनी सरान ताका ते फॉलोअप करून अंडरपास केलो. सेकेंडली ग्रावंड आमगे विलेजीसान इंटरनॅशनल प्लेयर्स आहा म्हणल्यार ग्रावंड नाहले. सो ते आतां फॉलोअप करून सरान जायते सराक जायते पार्ट गेले आनी सरान ते आतां पास करून बेगीन जावपा जातोलें म्हूण सांगिल्लें ताणें. सो आय विश यू ऑल द बेस्ट सर एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एवरीथींग. सर आयज तुगे जल्मा दीस. मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. तुवें आमगे जायती गांवां काम केलें. आमगे वाड्या आंबे बिंबे गायले आनी मुगलें जायते मुगे पर्सनल देखून काम केलें तुवें. तुका थँक्यू. आनी हेज्या फुडें तूं निवडून येता तेन्ना तूं जायती कामां करची म्हूण तुजे लागीं मागता. आनी आमची एक पंचायत घर आसा. पंचायत घर तुवें आमकां बांदून दिवची म्हूण आमची एक विनंती तुजे थंय घालता. Many happy returns of this day, sir.
I'm Dr. Flossie Oliveira. I'm Antonia Oliveira's Deputy Sarpanch's daughter. On this special day of yours, I'm wishing a lot of blessings from heaven, and I'm very thankful for you for helping all of us, the villagers, and you have done an amazing job in our village, also helping me to come up with my own clinic, and I'm hoping that you also help us to have a health care or any other important things that will help all our villagers. I'm thanking you gratefully and wishing a very happy birthday today. Thank you. I'm Derika Kupino, Sarpanch of Village Panchayat Amreli. I would like to wish Honorable and respected MLA Shri Philip Neri Rodriguez on his special day. Sir, I wish you a very happy birthday. May God bless you abundantly with good health and happiness always. And bless your family too. I always feel that you are a dynamic leader which serves the public with great honor. You have been always supportive and helpful to my people, which I am very grateful to you, and I always admire and appreciate you for that. आमगे MLAन सदां कोऑपरेटिव आनी सपोर्टीव आमकां कसलेंय काम आसल्यार सदां तेणें कोला आमगेलें जावं तूं कोणाले रस्ते न्यू रस्ते मागीर ड्रेन्स कल्वर्ट्स मागीर तुगे रिटेनिंग वॉल्स ते सगळे अंडर WRD तेणें कोला आनी जायत प्रपोजल हांवें दिलो आहा ताका ऑलरेडी टेंडर बी जाल्लो आहा कल्वर्टांचो इवन रिटेनिंग वॉल बी आहा आनी हॉट मिक्सिंग आहा सगळे रस्ते गेलोले ऑलरेडी ओद कंप्लीट जाले पॅन्डेमिका आनी पावसा लागून ओद पेंडींग ऑल ते कंप्लीट जातले बिफोर डिसेंबर म्हळ्यार आनी सेकंडली जॉब्सां लागूनय सराको उलयलो आहा कित्याक जायत जाण मुगे लोक तेजे बरें एप्रोच करून म्हाका जॉब्सां लागून आनी तेन्ना हेल्प कोतो म्हणा सो मी कोण निडी फोरे आहाय गोरजे येवन आहाय जॉब्सां लागून तांकां मातशें हेल्प मेळटा म्हूण म्हाका सराचेर फेथ आहा कित्याक तेणें हेल्प कोला हेज्या पयलें आनी आमकां तेजेर ट्रस्ट आनी फेथ आहा कित्याक तो ट्रस्टवर्दी आसा हांव जेसिंतो फेर्नांडीस आदलो सरपंच विलेज पंचायत सावजरा आनी आतांचो पंच 2012-2017 हांव सरपंच कसो आसलो आनी जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना आमकां आमचे आतांचे MLA ते तेन्ना MLA नासले खरें पूण डेव्हलपमेंट काम करपाक ताणें आमकां जायत वादो दिलो जायती ताची जाणवाय आमी घेतली आनीक कशें डेव्हलपमेंट करून हाडचें तें ताणें म्हाका शिकयलें आनी हाका लागून हांवें म्हज्या टेन्युअराक एक सरपंच कसो सदरचे गांवांत जायते डेव्हलपमेंट केलें जावं पंचायत घर आमची सदरची चर्च सेमेंट्री आनी हेर बारीक डेव्हलपमेंट कामां कशीं काडून हाडचीं कशीं फुडें वचचीं ती ताणें म्हाका करूंक आदार दिलो आतां जेन्ना पंच आसलो हांव 3 वॉर्डाचो पंच म्हाका नारापय बार्शेमोडी आनी देवलमोडी हे 3 वॉर्ड लागतात आनी हे काळांत आतांचे एक आमकां तो MLA कसो मेळ्ळो पयलेच फावट आनीक म्हाका दिसता उणेशी ताणें म्हजी ह्या वॉर्डान 50 ते 60 लाखाची कामां करून दिल्यात म्हजेच वॉर्डान नारंपय रिटेनिंग वॉल आनी नळां बांदलो जावं आमकां एक नवो ट्रान्सफॉर्मर हाडलो हेच जातात आमचे उणे 50 लाखाचे काम बार्शेमोडी म्हजो एक भितर कसो एक वाडो आसा त्या वाड्यान लोकांक उदकाक भरपूर त्रास जाताले आनी त्या लोकांक एक 1.5 किलोमिटर सुमार एक नवी पायपलायन व्हरून ताणें लोकांचो उदकाचो एक प्रश्न सुटावो केलो अशी हे टेन्युअराक ताणें आमची जायतीं कामां केल्यात आनीकूय फुडाराक जावं इरिगेशन वाटेन जावं शेतकाराक फायद्याक जावपाची अशें हांवें नवे प्रपोजल ताचे लागीं धाडलेले आनीक हांव जाणा ते भाशेन जावं कोंड बांदून घेवपाचें आनी शेतकारांक उदकाचे वाटेन फायदो जावपाचे उणें एक 40 ते 50 लाखाची आनीक ही कामां ताणें काडल्यात आनी ताचें टेंडरूय जालें हांव समजता ती कामां रोखडीच चालीक लागतलीं आनी ती आमची कामां पूर्ण जातलीं आमचे गरजेचें काम आसलें म्हणटा तें जॉब्स ताणें आमकां आश्वासन दिलां आनी जेन्ना तो मंत्री आसलो तेन्ना आमच्या भुरग्यांक जायते जाणांक ताणें जॉब दिल्यात पूण आतांय एक MLA वा एक मिनिस्टर कसो
ताणें आमकां जॉब दितले सांगल्यात आनी कसले भुरग्यांक जे भुरग्यांक खरेंच सर्विसेची गरज आनी ते खरेंच ते कामान तांचे लागीं प्रॉपर क्वॉलिफिकेशन आसा आमी मागतात आमचे MLA लागीं ताणें असले भुरग्यांक जॉब दिवचे आनी ते जावन आसा चड गरजेचें डेव्हलपमेंट. तो एक जाणार मनीस आनी खरेंच एक बुदवंत ताचे लागीं आमी जायते शिकल्यात. आयज आमच्या MLAचो जल्माचो दीस आनी हे ताच्या जल्माच्या दिसाक ताका हांव बरो अभेस सांगयता आनी अशीच लोकांची कामां आनी लोकांची सेवा करूं ताका बरी भलायकी आनी देवाची कृपा हांव मागतां. Wilson Fernandez, Sarpanch BP Sajora, and a senior member elected for almost the 5th consecutive term. हांव आज खुशाल कित्याक आमचो MLA आनी मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्सीस हो 19 ऑक्टोबराची बर्थडे आनी हांव ताका काळजांतल्यान वेरी हॅपी बर्थडे आनी एक बरो भलायकी आनी बरो एज हांव दिता. दबावूच ना आमचो मिनिस्टर आनी प्रेजेंट MLA कांय कारणां लागून तेणें एक डिसिजन घेयल्लें फॉर डेव्हलपमेंट एंड वेलफेअर ऑफ दीस विलेजी खातीर. आतां उणें उणें म्हळ्यार तेणें 3 कोट्यांचो आमकां एक टेंडर पास करून दिला PWDचेर आनी तें काम जोरान सुरू आसा जावं ते इंटरनल रोड ड्रेनेजीस रिटेनिंग वॉल आनी तेच बराबर हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड बाय 25 डिसेंबर आमी हें पुराय करून दितले तेजे दुबावूच ना. आतां जॉब्सां खातीर आमकां आजुनूय तेणें पयले जॉब्स दिले ना न्हू आनी आतां तेणें आमकां प्रॉमीस केले जॉब्स. हांव झेवियर आल्मेडा सरपंच विलेज पंचायत आसोलना. आयज खरेंच उनोनीत आमच्या MLA जावन फिलीप नेरी ताका बरी उनोनीत जल्माची परबी हांव दिता आनी ताका एक बरो भलायकी आनी तशेंच बरी सावूद हांव दिता. अशींच आमी ताणें जायतीं कामां केल्लीं आसात पयलीं तेच परी आतांय आमची कामां जावची अशें म्हणून आमचो एक विश्वास आसा आनी म्हजी जायते तुमी कामां घेतलेलीं आसात तीं बरे भशेन एप्रूव जावपाक आनी कामां स्टार्ट जावपाक बेगीनूच आमी मागता. देव बरें. हांव चिंचिनी सरपंच सिनासिना रिबेलो. आमगे गांवचे MLA आनी मिनिस्टराक आयज आमगे जल्माची परबी दिता आनी ताका बरी भलायकी हांव दिता आनी आमची गांवची जीं कामां आसा तीं बरे भाशेन करूंक ताचे लागीं मागता आनी आमची गरीब जायतो बाबोयनी लोक ताचेशी वयताय तांचीय तांणी कामां बरे भाशेन केल्या पुरो म्हूण तेचे लागीं मागता. हांव वालेंतिनो बरेटो डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत चिंचिनी. आमच्या वेल्ली मतदारसंघाचो MLA आनी मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हाका ताच्या जल्म दिसाची उनउनीत परबी दिता आनी मागता देवा लागीं ताका बरी भलायकी आनी सावध दिवंक आमची सगळे आमचे गांवची कामां करपाक. फिलीप नेरी सगळेच वळखतात एक बरो मनीस कसो आनी ताची एक रिकॉर्ड कशी आसा. जायते लोकांक ताणें जॉब दिले आनी जॉब दिले म्हणटकीर तेमचे घरांत एक उजवाड कसो आयलो आनी हेच कारणाक लागून जेन्ना आमी ताका निवडून हाडलो आमकां जायती अडचण जाली कित्याक आमचो सरकार जावंक ना आनी कितें डिसिजन घेवचें पडलें आनी ताका लागून आयज तो मिनिस्टर आसा आनी हांव मागता देवा लागीं ताका बरी जाणवाय दिवंक ही आमची सगळे लोकांची कामां जीं उरल्या जे परी थोडे डेव्हलपमेंट वर्क्सूय आमचे व्हडले आसात. चड करून आमचे चिंचोणीचे पंचायत घर आनी बाकी म्हणटात ते आर्थीक आमची स्टेटस म्हणजे जॉब्स चड गरजेचे आमकां. मागता देवा लागीं ताका आनीक एकदां बरी भलायकी आनीक सावध आनी आमी सदांच ताजे बराबर आसात आनीक आसतले. देव बरें ताका म्हणजे हांव देवा कडेन ताका एक बरें हें मागता आरोग्य आयुश्य बरें दिवचें म्हणून कित्याक ताणें आमकां खूब हें दिल्लें आसा आनी हो असलो आमदार आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताची आमकां खरी गरज आसा. ताणें खुबशीं आमची कामां केल्यात आनी तो काम करतना ताजें हें पळयलें जाल्यार हिंदू मुस्लीम वो कॅथलीक हो भेदभाव करनासतना आज तो आमकां सगळे वटेन पावता सगळे समाजाक तो बरे भशेन हें करता आनी असले आमदार आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाय. तेन्ना हांव ताका शुभेच्छा बरी हें दिता ताका
आमच्या देवळाच्या म्हणजे दत्तप्रसाद एकाच्या नांवान ताका एक बरें हें दिता हें करपाक, कित्याक आमी ताजे वयच्यान सदांच आसतले आसात आनी हाज्या मुखारय आमी आसतले म्हणून, कित्याक ताणी आज फाटले हाका पळयलें जाल्यार म्हणजे खुबशे आमचे जॉब दिता आसतना सगळ्या कितलेशेच हिंदू भावांक ताणें हांगा जॉब दिल्या आनी अशी ताजी आतां ताका आनीकय ताणें हांगा खुबशे हें आसा जॉब दिवपाचे. खुबशे लोक आज शिकून बेकार आसा तांकांय ताणें हें करचें करपाक जाय आनी ताजे हें विचार आसा अशें म्हाका दिसता आनी ताजी हें करपाक हांव ताका मुखार वयर ताका हें दिवपाक शुभेच्छा दिता. हांव एडविन कार्दोजो शिप्रू नावेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव जिल्लाचो मेंबर. आयज मुगेले इश्ट ऑफ फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आमचो वेळेचो आमदार आनी गोंय राज्याचो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर हाजी आज एक बड्डेचो दीस, जल्माचो दीस. हांव ताका ह्या जल्माच्या दिसाक एक परबी दिता आनी तशीच तेजी फॅमिलीकूय आयज परबी आनी मागता की फिलीप बाब नेरीन तुवें लोकांची कामां केल्लीं आसात आनी हेच्या मुखारय तुका देवान बरी भलायकी दिवची की तुजी सगळीं कामां ह्या वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची तुवें करपाक. आनी एकदां ताका हांव हॅपी बर्थडे म्हणून बाब फिलिपाक विश करता. हांव जेके मलेकरा ते सराक विश करता, विश हॅपी बर्थडे सर. सरान आमकां जायतो हेल्प केला आमच्या गांवांत आनी हेल्प करून आनी कामां आमची थोडी कामां ताणें केल्या गांवची आनी खंय कामां जायतीं आहा तेजी करपाची ती आमकां मातशें करून दिवची म्हूण हांव सरा लागीं मागता आनी लोकांकूय मातशें एक बरो आदार जातलो कामां करून दिल्यार. ताका लागून म्हजी एक विनंती सरा कडेन काय काम आहा ती आमची करी करची म्हूण. हांव आंतोनियो रॉड्रिगीस एल.एस. बाबूश, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज आमच्या गांवच्या तसोच गोंयच्या मिनिस्टराची दाबल्यावाडी तसोच फिशरीज मिनिस्टर वेट एंड मेजर हाज्या वाडदिसाक हांव ताका जल्माचे उनोनीत परबी दिता आनी देवान तेचेर आनी तेचेर फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी आमी केन्नाच ताका फिलिपनेरीक पार्टी म्हणून केन्ना पळोवंक ना. आमी सदांच ताका आदार दिला एज ए फिलिपनेरी म्हणून. आनी हांवूय जिल्ला मेंबर आसतना आमच्या देरान कोण येताले बाबूजी मातशें आमकां फायनान्शियल जाय न्हू ना कसलीं कामां आसल्यार कसलें ट्रान्सफर आसल्यार आमी तेजे बरें धाडटाले आनी तो केन्नाय निराशे करून धाडनासलो. सदां बरें हें करून एकवार दिवन तांकां घेतालो आनी तेमचीं कामां करून दितालो. त्या पासत हांव सदांच तेजो उपकारी आनी आमचो सदांच ताका सपोर्ट आसतलो कित्याक एज ए फिलिपनेरी म्हणून. आनी कामांय जायतीं केलीं तेणें आनी उरलें कित्याक 2-3 म्हयन्यां म्हाका दिसता एवरी कामां जे इनिशिएटीव केली ती जातलीं तेजी कामां. आनी म्हजी 2 मित्रां आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. आय विशींग ए वेरी हॅपी बर्थडे एंड मेनी हॅपी रिटर्न ऑफ द डे. आयज आमचे वेळी मतदारसंघाचे MLA आमचे आमदार लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे फिशरी मिनिस्टर WRD मिनिस्टर श्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हांचो आज वाडदीस. हांव तांकां वाडदिसाच्या निमतानी शुभेच्छा दिता. मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे फॉर अ गूड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. तुमकां देव आज आमी हांगा इगर्जी कडेनूच आसा. हांव जिजसा कडेन एक प्रे करता की तुमकां भरगोश्य उदंड आयुश्य दिवं आनी तुमची जी मुखार जितली कामां आसा लायक सोशल पॉलिटिकल जितली सगळी तुमच्या मनान इच्छा आसा ती तुमकां प्राप्त जावं ही हांव सगळी जिजसा कडेन आनी आमच्या ईश्वर चरणी हांव मागता. आनी एक अशें म्हणजे सांगपा म्हणल्यार ते एक अशें स्ट्रॉंग लिडर आसा आमचे. स्ट्रॉंग लिडर म्हणल्यार त्यांनी इतली वर्सां जालीं सगळें इतलें डेवलपमेंट केल्लें आसा आमच्या जे आमचे वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सांगपा म्हटल्यार आतां आमचे पंचायतीक जेन्ना आमी बॉडी तांच्या कडेन वता की लायक आमचें एक काम आशिल्लें दवरली की पंचायतीन की आमकां एक MRF शेड घालपाक एक प्लेस जाय आशिल्लो. जेन्ना आमी बॉडी सगळी तेंच्या कडेन गेल्ली तेंच्यांनी आमकां आमी फायल तांकां दाखयली. तेंच्यांनी आमकां एक
क्लियरली सांगलें की तुमचें हें काम जातलें म्हणून, बिकॉज वी वर रिक्वायर्ड दॅट NOC दॅट ही हॅज गिवन अस अँड दॅट एरिया कम्स अंडर WRD. सो तेंच्यांनी एज सून एज कांयच विचार न करता आमकां ती दिल्ली आनी तेंचे हांव खूब आभारी आसा तातूंत. इवन आमचे पंच मेंबर आसूं, इवन बारीक कसली कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज किंवा वॉल कन्स्ट्रक्शन कितें आसूं आमच्या सरान कामां करून दिल्ली आसा. इतली उदरगत केल्ली आसा. फाटीं आतां कोविडा सिच्युएशनाचें तें सिच्युएशन एक अशें आज सगळीच कडेन ती महामारी आसा चालू आनी आतां खंय तरी ते एक मेकळें जायत आसा स्लो. सो कितें म्हणटा वी आर त्या टायमार जी आमकां गरज आशिल्ली की जेन्ना कोण कोविडान कितें तरी एक मनशाक गरज आसता, कसली हेल्प जाय, निडी पीपल आसा. सो इतल्या सरांक जेन्ना फोन सुद्दां मारला सर आमकां इमिडिएटली रिस्पॉन्स करून आपल्या जिवाची काळजी न घेता तेंच्यांनी आमकां रिस्पॉन्स दिवन आमचें तें काम केल्लें आसा. खंय आसूं कोणाक मास्क वांटप कितें दिवप किंवा फॉर द निडी पीपल जे आमचे सामकेच तेन्ना तुमी जाणा की काम नसलें कांय नाशिल्लें, कशी एक परिस्थिती एक सामको एक महासंकटूच आयिल्लो. सो तातूंत तेंच्यांनी आमकां एक सामकें त्या महाकाळान एक हेल्प केल्ली आसा आनी सगळे लोक आमचे खूश आसा तांचेर. आनी येता त्या 2022 इलेक्शन जे असेंब्ली इलेक्शन आसतलें त्या इलेक्शना टायमार आमी तांकां सामकें भरघोश मतान तांकां आमी निवडून हाडटले आनी होच आमकां आमदार जाय.